कॉशियसनेस हे प्रत्येकाच्या अंगात असपाक जाय। आपूण हे इल्लीगल गोष्ट करचो ना, आपल्याक हाची गरज ना। आपले कुटुंब आसा, आपले कुटुंब मुखार वचपाक जाय, आपली भुरगीं मुखार वचपाक जाय। आज तांची परिस्थिती पळया, तांकां कोण पळयना। जे कोणा भितर उडयल्या, जे कोण माफिया आसा ते तकली वयर काडून भोंवता। 28-29 प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट्स लोकांनी आपल्या नांवार करून घेतले, पूण जे खरेच त्रासां पडल्या ते भुरग्यांक कोण पळयना, तांचे कुटुंबां सुद्दां तांच्या बऱ्या वचना, अशी परिस्थिती आहा। बायल तर रडटा। सो ह्या खातीरूच आज म्हाका एक वेळ मेळ्ळो तुमचे कडेन उलोवपा खातीर। वायट धरचें न्हय, अंतःकरणांतल्यान हांव उलयतां। आमी सगळे योग्य निर्धार करुया। अशे जे कोण लँड माफिया आसूं, बेजबाबदारपणान जगात वावुरता, समाजात वावुरता, तांकां कुशीन दवरून, हांव म्हणटा तांकां कितेंय कराप, हे कुशीन दवरून योग्य प्रकारे सरकारी अधिकारी काम कसो करतलो हे पळोवया अशें नमूद करता।